नमस्कार। काल सांजे 5 सुमार हरमल हांगा एक एक्सिडंट जाल्या। त्याच्या उपरांत आयज परत पोरसकडे पेडणे नॅशनल हायवे 66 हांगा रस्तो क्रॉस करी आसतना एक्सिडंट जाल्या। या एक्सिडंटान 57 इयर्स जे अजित वसंत च्यारी हे जे पोरसकड्याचे आसात ते तांकां मरण आयल्या। एक महाराष्ट्रांतल्यान 4 व्हिलर गाडी जी आसा येत आसतना हे जे अजित वसंत च्यारी जे आसात क्रॉस करत आसतना तांकां डॅश केले आणि ते थंय जाग्यार पडले। त्याच्या उपरांत तांकां ट्रिटमेंटा खातीर व्हरत आसतना तुये हाडल्या उपरांत तांकां मृत घोशीत केल्लेले आसात। सद्या पेडणे वाठारांत जे एक्सिडंटाचो जो नंबर्स आसा दिसान दीस वाडत आसा, कारण काही जाग्यार आतां क्रॉसिंग करतना प्रॉब्लम जाता। आतां सद्या आमकां जी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा, जो अजित वसंत च्यारी जे आसात ते रोड क्रॉस करी आसतना तेंचेर धपको दिलो आणि ते जाग्यार पडले। त्याच्या उपरांत तांकां हॉस्पिटलान व्हेल्या उपरांत ते मरण आयले, मृत्यू घोशीत केल्या अशें सांगपाक येता। एकंदर सद्या पेडणे पोलीस जे आसात, सचिन लोकरे आणि त्याच बरोबर विवेक हळदणकर हे सद्या ते एक्युजाक कस्टडीन घेतलेले आसा आणि फुडले जे प्रोसेस जे आसा करीत आसात। प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी।